ह्या वस्तू संग्रहालयांत येयलोय आनी खरांच मन सामकें आनंदान भरान येयलां. ह्या वस्तू संग्रहालयांतला हें दुसऱ्या दालान जेतून बारीक मडकुलां, कंडुलां, मडक्यो, तांब्याच्यो, पितळीच्यो, मातयेच्यो, लाकडांचा काय 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 न ता विचारा अशा प्रकारची सगळ्यो वस्तू ह्या वस्तू संग्रहालयांतल्या दालनांत आसत. आमच्या जाणट्यांनी दवरलेल्यो वस्तू आमी आयज पिड्यार जाल्यो जुन्यो त्यो म्हणटो काडून खोपीनी मारतोय किंवा उडोवन दितोय. पूण हांगा तुमकां त्यो आयज वखदाक मेळोन ना, पूण आयज हांगा तुमकां त्यो बगूंक मेळटाल्यो. अश्यो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो वस्तू हांगा आसत. भावानो, ह्यो वस्तू बगल्या उपरांत आमचे जाणटे ह्यो वस्तू वापरीत हें आमकां पटना, पूण आमकां पटोवन घेवचो पडटा. इतक्यो सुंदर त्यो दवरलेल्यो आसत. ह्यो वस्तू कसल्यो कसल्यो आसात त्यो बगात, मागीर तुमकां कळटलां. हें सगळें बगतनाच हालींच कला अकादमीच्या दालनांत कला अकादमींत प्रवास आठवणींचा हो एक बऱ्यांतलो बरो नाट्य प्रयोग, गीत गायनाचो प्रयोग, अभिनयाचो प्रयोग जालो, जो प्रत्येकाच्या जिवनांतल्या आठवणींचो प्रवासाचो दाखलो दिवपी प्रयोग जालो. सुंदर जालो. जसं हें दालन सुंदर तसोच तो प्रवास आठवणींचो हो प्रयोग सुंदर. भावानो, येयात आनी बगात ह्या दालनांतय कितक्यो तुमच्या घरांतल्यो जाणट्यांच्यो वस्तू हांगा दिसताल्यो आनी तुमच्या जाणट्यांच्या प्रवासांतली याद तुमकां येतली. पणजेच्या दीनानाथ कला मंदिरात म्हणजेच गोवा कला अकादमीत हालींच प्रवास आठवणींचा हो राजेश पेडणेकार, राजीव शिंदे, कलावलय वेंगुर्लेच्या संस्थेचो नाटक आनी भावगीतांचो प्रेक्षणीय आनी श्रवणीय दरेक प्रेक्षकाक खुर्चेक खिळोवन दवरपी असो कार्यक्रम जालो. कॅन्सर जाल्ल्यांक आशेचो किरण दाखोवपी मुस्कान ह्या संस्थेक हो नाट्यप्रयोग अर्पण केल्लो. दरेक प्रेक्षकाक आपल्या जिवनाच्या प्रवासा कडेन व्हरपी आनी आपल्या जिवनांतल्यो यादी जाग्यो करपी असोच हो प्रवास आठवणींचो. तिची आमी एक झलक बघुया. तुमकां संद मेळ्ळ्यार हो प्रयोग कसोच चुकोवं नाकात. पडदा धूसर होत असतानाच अचानक एखादा चेहरा डोळ्यासमोर येतो. मन ओळखीची ग्वाही देतं, पण डोळे मात्र अजूनही परिचित खुणा शोधत असतात.
अमेरिकेला असतो. अरे वा 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 वा. दुसरा वाडीला. वा वा वाडी. मुलगी इथे असते. सगळे मिळून 5 नातवंड. मोठ्याला 1, दुसऱ्याला 3 आणि मुलीला 1. छान छान. आणि तू? 2 मुलगे. एक दुबईला येऊन जाऊन असतो, दुसऱ्याची इथे ट्रान्सफर झाली आहे. नातवंड 4, 2. म्हणजे सगळं कसं अगदी व्यवस्थित. हा, सगळं कसं अगदी व्यवस्थित मोजून मापून. तू कसा आहेस? तू कशी आहेस? जिवंत. पणजेसून आमच्या देवेंद्र गांवकरान आमकां आमच्या जिवनाच्या प्रवासा कडेन व्हरान हाडले. खरांच हो कार्यक्रम बघूंकच जावो. भावानो, मी तुमकां सांगलां आयज गोंयच्या वस्तू संग्रहालयांत आसा आनी ह्या गोंयच्या वस्तू संग्रहालयांत मी तुमकां सांगल्या ते प्रमाण गोंयांतल्या खाची कोनशांतली सगळी जी कला आसा ती हांगा आसा. म्हाज्या आतां दावे सायटीक ख्रिस्तांव भावांनी ख्रिस्त कला जी आमी म्हणटोय ती हांगासर आसा, जेतून ख्रिस्त कलेचा दालन तेतून तुमकां सगळ्या ख्रिस्त कलेच्या संतांचा महंतांच्यो सगळ्यो मुर्त्यो लाकडाच्यो केल्ल्यो तुमकां बघूंक मेळटाल्यो. त्याच बरोबर मी आतां उबो असो करीत करीत हो पारोडा केप्याचो हो जो रथ आसा ह्या रथा कडसून फुडें जर बघशात जाल्यार हांगासर आमच्यो मुर्तीकला ज्यो आसत ह्यो मुर्तीकला बघूंक मेळटाल्यो. ह्यो मुर्तीकला कितक्याशा शेकड्यांनी वर्सांच्यो आसत त्यो हांगा आसत. त्याच बरोबर भावानो, मी आतां हो हांगा येयलोय. तुम्ही म्हाका बघतात हो आतां जो रथ आसा आनी रथाच्या फाटल्यान हांगासर आमच्या गोंयांत जी पयली जी शाप खाण्याची किंवा आमी जाका शापखानो म्हणटोय, प्रिंटींग म्हणटोय, त्या प्रिंटिंगेची जी मशिनरी जी आसा, जी मिशिनां वेगळी वेगळी सामकी जुनी आनी ती सुद्दां लंडनाची, ती हांगा आसत. आमकां गोंयांत आसान बऱ्याच जाणांक काय खबर ना खंय काय आसा ता. म्हाज्या भावानो, सगळ्या जाणांनो, शाळांतल्या भुरग्यांनो, कॉलेजीच्या हायर सेकंडरीच्या सगळ्यांनो तुमी येयात हांगा आनी हांगा बघात तुमकां जुन्यांतली जुनी प्रिंटींग मशिनां बघूंक मेळटलीं. ह्या बघता बघतात आमी जावया मडगांवां हालींच तियात्र महोत्सव जालो आनी ह्या तियात्र महोत्सवांत काय आमच्या क्रिस्तांव भावांनी तियात्रासून समाजाचं दर्शन घडयलां. बघीत रावया. हो आमचो केप्यां पारोडाचो हो रथ जो 200 वर्सां पयलींचो आसा. सावरकट्ट्याच्या रायझिंग क्लबाचा हालींच 5वां तियात्र फेस्टिवल हालींच जाला. ह्या तियात्र फेस्टिवल लाजारूस डायझाच्या यादीन दवरलेला. ह्या तियात्र फेस्टिवलांत सादर जाल्ल्या तियात्रांतल्या वेगवेगळ्या प्रसंगांतले कांय खीण बघूया आनी घेवया मजा ह्या तियात्रांची. आमच्या गांवांनी तियात्र काय जायनूच ना, त्या खातीर ह्या तरी तियात्र बघूया आनी घेवया उमेद भागोवन. तुझ्या चेडवाच्या पोटार हात दवर हांव तुका सोपूत दिता. हे तुझ्या चेडवाचे पोट हांव केन्नाच खाली दवरचो ना. हांव उपाशी रावन हे तुझ्या चेडवाचे पोट सदांच भरून दवरतलो. तसलोच नवरो तुवें म्हाका फाव केलो. तुझ्या बुकाचेर बरयलेले आसात मगे पुजा. खून मातल्याक बोगसोणे आनी चूक आतां त्याला मोनाचे फॉरवर्ड मोसे मुखार. कारण ह्या घरात कायदे हांव कोत्ता हांव. दर तेच आसा तुज्यान बोचोंक जाता. तू म्हाका घरांतलो भायर घालता म्हूण हांव तुजें रागार. पूण हांव चिंता आयज पासून खंयच्या पुतान हांवूय बापायचें आयकोन आपल्या गोरकांनी घरांतली भायर घातले.
खाजार जातोच एका पुतान आपल्या आवय बापाय वोन आपल्या गोरकांनीचो चूड मोकोचो ये सो गोरकांचे आयकोन आवय बापाय घरांतली भायर गेलो हे सोत न्हय गोंयचे पोरचेन कित्याक उडयलो हाचेर बारीक नियाळ कोर तुवें कोशे पोरी लोकांक फोटोयला ही उतरां मोजी आयकोन तुजे दोळे उक्ते कोर फकत आम आदमी का सरकार टायटल आम आदमीक भितरल्यान आनी बरोच काडलो जोर. सावयो डायजान आमकां तियात्र महोत्सवाचो आनंद दिलो. माझ्या संवसारांतल्या भावानो भयणानो, गोंयांतल्या ह्या गोंय वस्तू संग्रहालयांत मी आसूय आनी आयज तुमी बघतल्यात गोंय वस्तू संग्रहालयांतल्या वेगळ्या दालनांनी काय आसा ता कलेचा, मूर्तिकलेचा, क्रिस्तांव बांधवांच्या कलेचा, प्रिंटींग मशिनां, पयलींची प्रिंट कला, जी शाप कला, हे सगळं हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटलां. त्याच बरोबर गोंयाच्या मुक्ती संग्रामाक ज्या ज्या आमच्या भुंयपुतांनी हात लायलो आनी आमच्या मुक्ती संग्रामाक आमचो गोंय मुक्त करपा खातीर जिवाचं बलिदान दिलां, त्या सगळ्या जे मुक्ती संग्रामाच्या ह्या लढ्यांत गेले त्यांची चित्रां, त्यांची माहिती ह्या सगळं हांगासर तुमकां बघूंक मेळटलां. तेन्ना म्हाज्या सगळ्या गोंयांतल्या भावानो, शाळांनी, कॉलेजांनी, हायर सेकंडरीनी शिकपी भुरग्यांनो, हांगा येयात. तुमच्या अभ्यासाक आनी तुमच्या जिणेक, तुमच्या जगपा खातीर ही सगळी माहिती सामकी मोलाची आसा. ताका लागून ह्या गोंय वस्तू संग्रहालयाक एकदा तरी भेट दियात. आता आम्ही बघूया गोंय वस्तू संग्रहालयात काय काय आनीक आसा ता जो माझ्या अँकरांत दिसंक ना, पण प्रत्यक्षात तुमकां दोळ्यांसमोर बघूंक मेळटलां. चला जाऊया. पणजेच्या सांतेनेज परिसरात असलेला गोंयांतला फामाद असा ह्या गोंय वस्तू संग्रहालय 1977 वर्सा ह्याची स्थापना झाली. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसा निमतान आमी गोंयांतल्या ह्या वस्तू संग्रहालयाक भेट दिवया. ह्या वस्तू संग्रहालयात सगळीं मेळून 14 दालनां आसत. वेगवेगळ्यो मुर्त्यो, पाशाणां आनी ताम्रपटां आनी हेर मूर्ती आसलेला मूर्तिकला दालन, ख्रिस्ती संतांच्यो मुर्ती आसलेला ख्रिस्ती कला दालन, गोंयच्या मुद्रण कलेच्या इतिहासाचा दालन, बॅनर्जी कला दालन, धर्मीक अभिव्यक्ती दालन, सांस्कृतिक दालन, गोंयच्या आनी भारतांतल्या कलाकारांच्या चित्रांचा दालन, गोंयच्या स्वतंत्र चळवळीचं दालन अशी मेळून 14 दालनां आसत. असा ह्या वस्तू संग्रहालय गोंयच्या इतिहासाची कुरूज आसा. मी सगळं सांगच्या परस तुम्ही प्रत्यक्षात बघत आणि मिगत सांगात. भावनो, तुम्ही तुमच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक घेऊन येयात आणि ह्या आमचा वस्तू संग्रहालय कसा आसा ता बघात. गोंय वस्तू संग्रहालयातले गायड संदीप माजीक हांच्यांनी ह्या बद्दल सांगला ता आसा. गोंय वस्तू संग्रहालयांत एकंदरीत 14 दालनां आसात. तेतूंतले पयले दालन म्हणजे मूर्तिकलेचें दालन, तशेंच दुसरें दालन म्हणजे ख्रिश्चन आर्ट गॅलरी, तिसरें दालन आसा तेतूंत तुमकां हिस्ट्री ऑफ प्रिंटींग प्रेस गोवा गॅलरी, चौथे दालन एस.के. बॅनर्जी आनी गौरी बॅनर्जी आर्ट गॅलरी, पांचवें दालन आसा ते रिलिजियस एक्सप्रेशन गॅलरी, कल्चरल एन्थ्रोपॉलॉजी गॅलरी, तशेंच तेज्या उपरांत आसा ती कंटेम्पररी आर्ट गॅलरी आसा, तेज्या उपरांत आसा ती न्युमिस्मॅटीक गॅलरी, स्टडी ऑफ कॉयन, तेज्या उपरांतची गॅलरी आसा ती गोवा फ्रिडम स्ट्रगल गॅलरी, मिनेजीस ब्रागांजा गॅलरी, तेज्या उपरांत फर्निचर गॅलरी आसा, थर्ड लास्ट गॅलरी आसा ती नॅचरल हेरिटेज ऑफ गोवा गॅलरी, सेकंड लास्ट गॅलरी आसा ती एनवायरमेंटल डेव्हलपमेंट गॅलरी, तेज्या उपरांत लास्ट गॅलरी जिओलॉजी गॅलरी. पणजेसून आमच्या देवेंद्र गांवकरान पणजेच्या गोंय वस्तू संग्रहालयातल्या वेगवेगळ्या आमच्या दालनांनी आमकां व्हरान हाडले आणि आमकां आमच्या दायजाची वळख करून दिली. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो माण आनी माणावल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कश्यो जाल्यो ह्यो सांगूंक आमकां इसरा नाकात. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात. आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. संवसारांतल्या भावानो, भयणानो, चिटुकल्यांनो, पिटुकल्यांनो, सगळ्यांनो तुमकां विनंती, आमच्या गोंयच्या वस्तू संग्रहालयांत येयात आनी भेट दियात आनी ह्या अशा गोंय मुक्ती संग्रामा खातीर झगडपी आमच्या गोंयच्या भावांचा कार्य, तसाच आमच्या जाणट्यांच्या लोकसंस्कृतायेची सगळी मुळां आनी कुळां हांगासर आसा ती बघात आनी तुमच्या जिणेंत ह्या आमच्या दायजाचो उजवड फाकयात. परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.